मानोडा ज्युरिडिक्शन आसा आनी हो रोड वता तो GVM सर्कल टू KTC बस स्टँड। आज कितले जायते खेपो जाले आमी हांगा अवेरनेस केला, प्लस हांगसरली गार्बेज हांवें पर्सनली आमी पंचायत मार्फत उबारून व्हेल्या, पूण हांगा कांय इम्प्रुवमेंट्स दिसना। स्पेशली हो वॉर्ड पडटा 10, वॉर्ड नंबर 10, पूण जी वॉर्ड नंबर 10ची गार्बेज आसा ती ही गार्बेज वॉर्ड नंबर 10ची न्ही, भायल्या वॉर्डांची आनी आउट ऑफ बांदोडा हे बाकीच्यांनी हांगसरले हांगा गार्बेज हाडून उडयता। आनी गार्बेज हाडून उडयता ती अशे पद्दतीन उडयता की सगळी मॅश करून उडयता आनी पुनोवपाची सुद्दां हांगा कंडिशन आसना। आनी गार्बेज अशी रितीची आसता जी गार्बेज ते लेबर सुद्दां कलेक्ट करपाक जायना। मेडिकल वेस्ट उडयता, मेडिकल वेस्ट उडयता, जायते उडयता। म्हणजे जे आमी कलेक्ट करून हांगा कित्याक 2 दिना हांवें कलेक्ट केल्ली तेन्ना हांवें पळयलें हांगा की जी कलेक्ट करपाची परिस्थितीन सुद्दां ना। आमी लोकांक प्रेसा मार्फत अपील केल्लें की हांगा तुमी गार्बेज उडोवं नाका, कित्या खातीर की ही एक मेन म्हळ्यार GVM कॉलेज आसा, थंयच्यान हांगा भुरगीं बस स्टँडार चलत वता। आतां तुमी जायतीं पयलीं आसतलीं भुरगीं आजून चलत वता, कांय न्ही म्हणल्यार दिसाक एक 500-600 भुरगीं हांगसरल्यान चलून वता। एटलिस्ट आमी लोकांक पेरंट्सांक आमी रिक्वेस्ट केल्ली की तुमची भुरगीं हांगसरल्यान चलून वता आसतलीं, सो तुमी त्या खातीर तरी हांगा हाडून कचरो उडोवं नाका। कचरो विल्हेवाट लावपाची आज खूब आमी बाकीचे कडेन आमची पंचायत जर फाटी आसली जाल्यार बाकीचे पंचायतींनी खूब इम्प्रुवमेंट्स केल्ले आहा, प्लस म्युनिसिपालिटीन इम्प्रुवमेंट्स केल्ले आहा। आमची ट्राय चालू आसा, पूण आमकां सारकें बॅकिंग मेळना। म्हणजे कांय आमी खंय तरी कमी आसा म्हणून आमकां आयज आमी गार्बेजीचेर कांय काम करूं शकना। पूण हे लोकांनी मातशें तरी फुडाकार घेतलो। आमी ड्राय कलेक्शन करता डोर टू डोर वचोन, आनी हेन फुडें म्हाजी ट्राय आसतली वॉर्ड नंबर 10 की डोर टू डोर ड्राय आनी वेट दोनूय कलेक्ट करपाचें। लोकांक रिक्वेस्ट आसा की अशी रितीची गार्बेज हाडून हांगा ह्या रस्त्यार उडनाका। कित्या खातीर स्पेशली हांगसरल्यान डेली भुरगीं, ल्हान भुरगीं जी 15-20 वर्सांची हाजे भितर वयाची आसता, त्यांच्या हेल्था कडेन तर तुमी खेळों नाका, ही एक लोकांक रिक्वेस्ट आसा। सो तुमी CCTV बीन तशी कित्याक इम्पोज करना हांगासर कोण आमी मेन म्हणल्यार वॉर्ड नंबर 10च्या मार्फत हांवें गेल्ले मिटिंगेक हांवें जेन्ना अजय नायक सरपंच आशिल्लो तेन्ना हांवें म्हाजो प्रोसेस केल्लो की डोर टू डोर कलेक्शन करुया बांदोडा पंचायतीचो म्हाजो प्रपोजल आशिल्लो। पूण मागीर अजय नायक सरपंच पडटकीर ताजो मुवमेंट कोणें केलो ना आनी हांवेंनूय तितून लक्ष दिलें ना। सो आतां हांवें म्हाजे वॉर्डा पुरतें म्हणजे वॉर्ड नंबर 10 पुरतें ड्राय एंड वेट दोनूय कलेक्ट करपाचो हांवें प्रपोजल घातला, ठराव घेतला। आतां हांव बेगीनचे बेगीन बिन्स घेवन पळयता। आनी सेकंड थिंग म्हणल्यार हांवें काल असो पर्सनली हांव दादा कडेन उलयल्लो, जो चेअरपर्सन आहा हांगचो फोंडा म्युनिसिपालिटीचो, की आमकां तुमी एटलिस्ट वॉर्ड नंबर 10 आनी वॉर्ड नंबर 11 दोनूय हे पार्ट आहा ते म्युनिसिपालिटी गार्बेजी खातीर तुमी हेल्प करा म्हणून। CCTV म्हळ्यार जो पर्यंत आमी हांगा पंचायतीन फुडाकार जायते घेवपाक जाय जाल्यार ही गार्बेज कमी जातली अशें म्हाका दिसता। आनी आमी खूब फाटीं आसा हे मुवमेंट्स घेवपा खातीर। एक म्हणल्यार की हे मुवमेंट्स घेतलो जाल्यार एक नेतृत्वान जो नेतृत्व आसता एक बरे मनशाचें जाय आसता, आनी ते बांदोडा पंचायतीक खूब कमी आसा कितें। आनी जी टीम आसता, टीम वर्क, जे टीम वर्कान आमचे तशें टीम वर्काक म्हाका खूब कमी अशें दिसता। कित्याक जर 11 मेंबरांनी एकटे येवन जर आपले आपले प्रपोजल मांडून तितूंचे सिलेक्शन करून जर काम केलें जाल्यार गार्बेज आमकां काडपाक इतके पंचायत खंय तरी कमी पडटा म्हणून हे लोकांची हांव मान्य करता, हांव डेफिनेटली मान्य करता। आमी खंय तरी कमी आसा म्हणून हे सगळें आमच्या बांदोडा पंचायतीन घडटा। कित्याक आतां कुट्टी पंचायतीन आपले गार्बेज कलेक्शनाक सगळें वेवस्थीत करून दवरलां।